बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मग आज आम्ही भाग्यवंत सा रोज लिमाची तिचे स्मरण करता. सेंट रोज ऑफ लिमा केवळ 31 वर्सांची येल्ली, पण विशेष मागणे उपास आणि दंडवणीची जिणी तिची जाल्ली. दिसभर माया मोगाच्यो करण्यो कर्ण रातीचे तिच्या कुडांत ती मागणे करताली. पवित्र सक्रामेंता मुखार जायतो वेळ आराधनांत ती करसिताली. आज तिचे सुमे मेळोन आम्ही सुमयाक मान करया, आराधन करया. दिमी गेल्या गवया आमी गीत K10 स्वादिक जेजू नमान तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपाली पोन रावला सक्रामेंता राकोणासा. उंड्या रूपाली पोन रावला सक्रामेंता राकोणासा. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. आमच्या समया, आमच्या रायान, आमच्या देवान, आमचे देव उदार जाल्ल्या जशे भाग्यवंत सारोस लिमाची सारोस तिचे देव उदार जाल्लो, जायती करपा दिका दिल्लो, आमकांय तेच करपा दिवचो आमचो देव. ताका मान करया, आराधन करया, मान करया. तो आमचो समी, आमचो देव म्हणून आम्ही ओळखूया. जिनिये पयनार सांगातीता, कष्टान वारा सांभाळ बोलता. जिनिये पयनार सांगातीता, कष्टान वारा सांभाळ बोलता. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. आमकां जायती बेसां, जायती करपा, जायती आशीर्वादां वचूं दी. ताचे सगळे आमी वेळ करतना मागण्यांत ताची स्तुती कर, ताचें आराधन कर. आमकां विशेष करपे देणे आनी बरसो दी. ताका लागीं सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या आमच्या आत्म्यान सक्तेन ताका आराधन करया, मान करया, नमान करया. अंकारांत दिवो जाता, अज्ञान्यांक जानवाय दिता. अंकारांत दिवो जाता, अज्ञान्यांक जानवाय दिता. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हालेलुया, हालेलुया. हात बांध, हालेलुया, नंतर इसमें आराधन करें. हालेलुया,
Hallelujah. 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 Sme. Hallelujah. 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 Sme. Aradhan manane महिमान सर्वानो ग्लाफ वसल्लम शदेवा देवांच्या देवाराय शरायम आमच्या वैजांच्या वैजा चसम्या सर्वोंदरा आमचे कधी सक्रामेंदा जाय झाल्या आपले देव पोन पोन डार पागल जराशा तुका सामान तुका महिमा तुका सावारदा आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 सम्या आराधन माननी महिमा कीर्तन 21 पहिली ओळ तावन 7वी ओळ आम्ही या कीर्तनान वाचतां रायाच्या जैता पसोत अर्गाम रायाच्या जैता पसोत अर्गाम आमकां जैत दिल्लो देव देवांचो देव रायांचो राय आज ह्या रायाक आज आमच्या देवाक आमी अर्गां दिवया हें कीर्तन थोड्यो वळी आमच्यो करया कीर्तन 21 पहिली ओळ तावन 7वी ओळ Psalm 21 verses 1 to 7 म्हजे उपरांत तुवें म्हणा सर्वेस्परा तुझें बोळ रायाक संतोश दिता सर्वेस्परा तुझें बोळ रायाक संतोश दिता तुवें दिल्ल्या जैता वरवीं कितल्या आनंदान तो भरला तुवें दिल्ल्या जैता वरवीं कितल्या आनंदान तो भरला ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयल्याय ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयल्याय ताच्या वंठांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय ताच्या वंठांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय उत्तम आशिर्वाद घेवन तूं ताका मेळोवंक आयलोय उत्तम आशिर्वाद घेवन तूं ताका मेळोवंक आयलोय आपूट भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालोय आपूट भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालोय ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें तुवें तें ताका दिलें तुवें तें ताका दिलें ताचे दीस ससनाच्या ससनाक वाडयले ताचे दीस ससनाच्या ससनाक वाडयले तुवें दिल्ल्या जैता वरवीं तुवें दिल्ल्या जैता वरवीं परतो मान ताका मेळ्ळो परतो मान ताका मेळ्ळो प्रतापान आनी महिमेन तुवें ताका निटयलोय तुवें ताका निटयलोय तूं ताचेर सदांकाल तुजो आशिर्वाद घालताय तूं ताचेर सदांकाल तुजो आशिर्वाद घालताय तुज्या सन्निधानान ताका संतोश भरीत करताय तुज्या सन्निधानान ताका संतोश भरीत करताय राय आपलो विश्वास सर्वेस्पराचेर दवरता राय आपलो विश्वास सर्वेस्पराचेर दवरता परमेश्वराचे दयेन तो दंडोळसो ना परमेश्वराचे दयेन तो दंडोळसो ना एकडी वर आमचे दोळे आमी धांपया आमचो देव ताची दया ताची भेसांवां ताची कृपा आमचे थंय उदार आनी वर्तें जशें भगवान तूं रोज लिमाची 31 वर्सां तिची प्राय भोव मोठवी जाल्यार वर्ती कृपेची जिणी वर्त्या बेसांवांची आनी हे विशयी सोडवणेचे खातीर सुमयान तिका केलें आमकांय आमचे थंय सुमी उदार जाता उदार जाला ताच्या बेसांवां खातीर ताच्या कृपे खातीर आमची मागणी ताणें आयकल्ल्या खातीर आमी ताका जैताचें गीत गावया आनी गावया कन्नडान भोव प्रभुचें गीत जय कोडुवा देवरिगे कोटी कोटी स्तोत्र आमच्या बुकांत H63 5 104 ताळयो पडून संतोषान देवाक आमी अर्गां दिवया ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Alleluia, Jaya Alleluia, Alleluia, Jaya Alleluia, Alleluia, Jaya Alleluia, Alleluia, Jaya Alleluia. Am studi Zaidillo, am chimpat kam pedashra kanam kam, sadwandillo, azunti sadwanichi korpam chitay walida. तस्मयाग निरंतरी सकल मरान काळजाना मी स्तुती करूया. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. Висмя, амшарая камшадева, амкам бол димусото. Велибиранче бадрава свеча терави болманда. Амкам бол дитела свами саккад करम सकता. Амкам болवन केलोदे. आमची सडवण केलो देव अजून ती सडवणची कृपा आमच्या थंय वाळोवन सोयागडी ताची स्तुती करता आसतना आमचे माग समेस्तांचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या बेस्तांवांचेर मागण्यांचेर ते सगळ्याक मेरगां दिवया. स्तुती करया निरंतरी. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುಮಾರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುಮಾರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, Hallelujah, Jaya Hallelujah. Hallelujah, Jaya Hallelujah. Hallelujah, Jaya Hallelujah. Sunya karega. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. We praise you, we worship you, we adore. Harigantu kasmya. Ogla pani maimane mantika. Sudika har sello sa. तुझे नाम सदैव सा हमका सहित सोन दिल्या, हमका कृपा दिल्या, हमका बरी भलाई दिल्या, मोतीची कुडीची आत्म्याची शांती समाधान सोन दिल्या, विशेष बेसवाने भरलेल्या असल्या. We praise you, we thank you. हमका बळवंत केल्या, आमची सडवण केल्या देवा. तुझे कृपे तुझ्या मोगाका कुलदेक सामान. Hallelujah. आज आम्ही रोज लिमाची सेंट रोज ऑफ लिमा तिचे स्मरण करतना एकतर सांजू हांव मारी वियांनी सेंट जॉन मारी वियांनी म्हणटालो, विरोध पोवन आमकां खुर्साच्या मुळाक हाडटा आनी खुरीस आमकां सर्गींच्या दारवट्याक पावयता. विरोध पोवन आमकां खुर्साच्या मुळाक हाडटा तर
खोरीस आमकां सर्गींच्या दारवट्याक पावयता. आनी तशेंच जालें रोज लिमाची तिच्या जिवितांत. सुमार 10 वर्सां तिच्या कुटुंबांत तिका विरोध पळोवन मेळ्ळें आनी जायतो अखमान जायती हिंसोनी सोंसल्या उपरांत तिची धार्मीक जावची आशा एक धार्मीक जाय म्हणून ती आशा सुफळ जाली. 20 वर्सां प्रायर ती भगवंत मोरयेच्या भयणीच्या मेळांत रिगली म्हणटात. पूण तिचें जिवीत भोव कठीण मागणें उपास आनी दंडवणेचें जावन आसलें सुरू जावन देखून भोव थोडें खाण ती सेवताली. गळ्याक एक लोंकडाची सरपोळी ती घालताली. तिच्या केंसां भितर लोंकडाचो एक कुरव ती न्हेसताली. जायत्या संदर्भांनी म्हणटात सुमयान आपणाकच तिका उगडाप केल्लो. आपणाकच ताचें दर्शन सुमयान तिका दिल्लें म्हणटात. आनी निस्कळपण आनी भावार्थाच्या ताळण्यांचेर तिणें जैत वेलें आनी तिचें जिवीत वा तिचें प्राचीत वा तिची दंडवण उपास ती हेरांच्या सबार जाणां बोंब्या पुजांत आसलीं तांच्या पातकां खातीर वा हेर पातक्यांच्या बोक्सना खातीर प्रत्येक तरान पुलगत रिंत कश्टूंच्या आत्म्या खातीर ती भेटयताली. देखून रोज लिमाची एक वर्तें हातेर जाली. सुमयाच्या सोडवणेचें एक हातेर. 31 वर्सां मठवी जिणी जाल्यार भोव विशेश भावार्थ बरवसो आनी भोव विशेश मोग आनी त्या मोगान जियेल्ली एक वर्ती सांतीन. ती म्हणटाली तिचें एक उतर कुर्साविनें आनी एक निसन ना सर्गाक वचूंक. There is no other way other than suffering. Suffering is the easiest ladder you can go to heaven. कुर्साविनें आनी एक निसन ना आमकां सर्गाक वचोंक. सांत पावली ताच्या पत्रांनी बरयता विशेश करून कश्टां विशयंत. पूण कोलोसेकरांचें पत्र आमी काडलें जाल्यार पयलो स्वर 20 आनी 4 सांत पावलो अशें सांगता. Colossians chapter 1:24. तुमचे पसत कस आसूंक म्हाका आतांय संतोश भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताचे कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हज्या कुडींत हांव भरती करतां. क्रिस्ताच्या कश्टांत कितें उणें आसा न्हय खुर्सार मगर आज पवित्र सभेंत आज आमच्या कुटुंबांत आज आमच्या संबंदांत आज आमी एकामेका आमी पळयता. खंयसर कितें उणें आसा तें आमी मोगान भरती करीत. रोज लिमाची तिणें तशेंच केलें. तिचें जिवीत मोगान देवाच्या कृपेन आनी एक सोडवणेचें वर्तें हातेर जावन तिणें करसिलें. तर तुवें आनी हांवें करियेत आनी ती कृपा सुमी आमकां दिता. तर आमी तुमच्या दोळ धांप्या सगळां मागया. आज ह्या आराधनांत ती कृपा आमी जोडया. आमी सुमया मुखार आसां तसो सुमे भगवंतांक सांतांक हरी एकल्यांक कृपा दिल्लो तुका आनी म्हाका दिता. आमचें जिवीत एक वर्तें देणें जावन ना केवल आमकां बगार देवाक ताच्या राजाक आनी एकामेका खातीर आमी कडसूंक आमकां आदार आनी कृपा दिता. तर दिमी घाल मागया. सुम्याचे समोर आमी आसां. ह्या घडी आमी आमकां सुम्याच्या कुर्सा मुखार आमी पळोवया. त्या कुर्सार सुम्यान वर्तें बलिदान ताचें सॅक्रिफीस आमचे खातीर बडयलें संवसारा खातीर. आज आमी ताच्या मेटांनी पावलांनी सला जय सुमी आमकां आपयता ती कृपा दिता. तर हें गंधाराक येतना ती कृपा आमचे खातीर समयिस्तां खातीर आज कश्टूंच्या हरी एका भाव भयणी खातीर प्रत्येक तरान मानीपुरांत आज कश्टूंच्या हरी एक ल्हाना व्हडां खातीर आमी मागया. सात जाल्यार आमी दिंबी गेल्या. आमचो थोडो वेळ थोडो सॅक्रिफीस आमी करची इल्लीशी दंडवण जी कितेंय आमी मोगान करता सुमी स्विकार करूं आनी आमकां वर्त्या बेसांवांनी वर्त्या कृपेन बरोव म्हणून भगवंत रोज लिमाची तिचे विनतेन आज आमी मागया.
बशीरंकारचिनिये वाटे खंडित मेळटली सलवोनी नैराशेचे चिनिये संजे पतीनी जाता नित्रानी तेदना उबान डोळे खुर्सा वयल्यात पोळे गोपांतारांक राखता ओसून दुखां वाळे ओपून दिसोमिया काळजांतले कळवळे मोग समजता मोग बक्षिता मोग परवसता मोग विश्वासता मोग सांभाळता जियेता पळय मोग सगळें ससून व्हरता सगळें सांबाळता मोग सगळें स्विकार करता आज आमकांच आमची घटमा आमच्या मोगाची प्रत्येक तरान कश्टां संकश्टां खंती दुखान बेसारायंत आसा हर एक कुटुंबा आज आमचो देश सगळे विविध राष्ट्र आमची पवित्र सभा हर एक याजाक धार्मीक भाव भयणी समेत उडासकार आमचे कस आमचे तत्वार सगळे भेटोवन आमचो त्याग आमचो सॅक्रिफायस आमचे प्रायश्चित दंडवोन उपास मागणे सगळे सुम्याक दिवन मागया ताची कृपा सोडया ना केवळ आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर हेरां खातीर पातक्यांच्या परतोवणे खातीर उलगडरीन कश्टांच्या आत्म्या खातीर समेत खातीर आमी मागया कितलोय ताचे तावन पयस वेशी तितलोय पाटलाव कर येतोलो पातका कणकान तोकसून लिपशी जतनायेन सोदून काडतोलो बाळवून गेल्ल्या दिसा कळवून बक्षितलो फाटले सगळे विसर फुडले दीस सारतलो नव्या फुडाराक तुकावन पायतलो मोग समजता मोग बक्षिता मोग भरवसता मोग विश्वासता मोग सांभाळता जियेता मोग समजता मोग बक्षिता मोग भरवसता मोग विश्वासता मोग सांभाळता जियेता जियेता आमचे हात बारया सम्याक स्तुती करया तुम्ही सगळें घेता तुम्ही सगळें स्वीकार करता तुम्ही सगळें आशीर्वादांनी बेसावांनी बदलिता तर सम्याक जावं स्तुती ताका जामान हालेलुया 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 सम्याक गांतका
Oglapani Mahima Smyanadi Smyanadi Smagan Kursartven the Kail the word Tomo Ablembalidan Beton Bhagavan San Rosachil Rimach Rose Limach Dichebaris Tamkashirvadi Kurpain Saram Chimagni Tasma Tasya Balwant Navanashirvadit Amche Kotma Shirvadit Amche Riek Magni Tasma Jamagan Ashirvadit Am Swadesh Dekran Mani Puran Kashtacha Bhavaniga Shirvadit Sudkadi Sarvandi Tujhe Shanti Samadam Cha Deshan Mani Puran Amcha Kutmani Amcha Sambandan Amcha Rieka Garsani Valandi Isudvani Chikarpa Barpur Vala Shikar. We pray in the mighty name of Jesus. May we be blessed, healed and sanctified today. Amen. 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 We did the Savangat Razal Madhivasa Charan Karchi, Father Anil Kiran Fernandez, CCC, Sarah Almeida Kundapur, Ajit Fernandez Shirva, Father Anil Fernandez Mulki, Janice Louis Tane, Father Anil Kiran, and Yektesam, Jessica Suarez Pavanche, Father Ben Gomes Ashok Nagar, 21st birthday of Chenal Pereira Kulshikar Chowki, Kazarachi anniversary Aril Ania Afra Morris Kankanadi, Argandhim Kamkamisarlam Viola, D'Souza Puttur, Joshita Meneges Kire, Juliana Thomas D'Souza Kire, Devachi Misnar Deni Merlangatir, Melvin Fernandez Mangalore. Pratikta Savangatirami Maktaun, Michelle D'Souza, Pratikta Sani Kutam, US Sound, Viola D'Souza Puttur, Barabalai Kikatirani Dashins, Borenzam Chikati Dominic Kutina Wasai. Devadin Zalan Swami Udas Kartam, Felix D'Souza, 6 months Mine Mass, Belapur, Matthew Rosario D'Souza Ani Peter, Salvador Kulshikar, Anthony D'Souza Ani Kutam, Sister Severin Sequeira, Karam Bithel, Dolphy Marty's 3rd death anniversary Andheri East, Kashmir Tauro Kalatur, Emiliana Ticha Daddy Cha birth anniversary Chalekar Mulki Town, Thomas Montero Panir, Joachim De Silva 73rd birth anniversary JB Nagar Mumbai, Thomas Piad Mascarenas Malad, Herlin D'Souza Mangalore, Tushin Salis D'Souza Nerul. That is Savanswe, Amchi Magni Beton, Sumyachim Besam, Amin Son Givea. प्रवेश गीत देवगाना बुकांता हूँ गीत नंबर ये 2 519 पेज नंबर 19. आयल्या तुझे समका आमच्या काळजानी बरकुरपा धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरांत दिवोरबा धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरांत दिवोरबा संदेश तुझा परगटू महिमा तुझी नावाडू शाश्वत शांती सदांच पेट याशी सातय तुझ्या साक्रात शाश्वत शांती सदांच पेट याशी सातय तुझ्या साक्रात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तय म्हजे मोगाळे भावनो आनी भयणीनो, आज आमी भगवंतू रोजा लिमाची मोठवी तिची जिनी 31 वर्सांची पूण भोव वर्त्या कुरपे देण्याची देवाचें एक विस्नार सोडवण्याचे हातेर जावन ती जियेल्ली जावन आसा तिचें स्मरण करता. आज तिचे मुखांतर आमी आमच्या जिविताक मिसवांक गरजेची कृपा आनी देणी मागोवन घेवया. तसो संदेशाच्या वाचपांनी लितुर्जेंत सोमी आमकां दिता. सोमी आमचे थंय उदार जावन आसा. ताचें उदारपण आमी नियाळतना ताचे बरी आमी उदार जावंक भगवंत रोजा बरी तिची देख घेवन आमी एकामेका थंय उदार जावच्याक सोमी आपयता. तर आमचे दोळे आमी धांपया एक घडी देवाक अर्गां दिवया. ताच्या उदारपणा खातीर कुरपे बेसांवां खातीर जी आमी गळसिल्यांत आमच्या जिवितांत त्या पसून आज सकाळ दिन वाचतना आमचे थंय आमच्या जिवितांत अस्कत आमी मनशा सैंबाची सबारपोटी आमी सुकल्याव जावं पुरो. देवाच्या कुरपे देगीत आमी जियोना उदार आमी जावना. त्या सर संदर्भां खातीर पातकां खातीर आमी सुम्याची काकुळट ताचें बक्षणें सोन घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बघेन सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा आमच्या देवा, भगवान रोजाक तुज्या मोगान पेटोवन संवसाराक पाठ करूंक आनी प्राचिताचे जिणेंत तुजेर ध्यान मन दवरूंक तुवें भरपूर कृपा दिली. आमच्या जिणेंत संवसारी सुखाचो त्याग करून खऱ्या जिविताची वाट धरूंक आनी अशें सर्गींचें सूख भोगूंक भगवान रोजाचे मजतीन आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. न्यायकर्ताच्या पुस्तकांतले वाचप. तेदना शेकेमाचे आनी बेतमिल्लोचे सोर निवासी शेकेमाच्या सिंधू रुखा लागीं एकठांय जाले आनी तांणी आबिमेलेकाक राय केलो. जोतामाक ह्या विशीं खबर मेळ्ळी आनी तो गिरिचीम पर्वताच्या शिखराक गेलो आनी थंय उबे रावन ताणें व्हडल्या ताळ्यान लोकां कडेन उलोवन म्हळें, शेकेमाच्या निवास्यानो म्हाका आयका आनी तुमी म्हाका आयकाशात जाल्यार सर्वेस्परी तुमकां आयकतलो. एक दीस रूख आपणा खातीर एका रायाक अभिशेक करूंक भायर सरले. तांणी जैतून रुखाक म्हळें, आमचो राय जा. जैतून रुखान जाप दिली, देवाक आनी मनशाक मान करूंक वापरतात तें तेल सांडून हांवें रुखांचेर दलूंक वचोंक जाय. तेदना रुखांनी अंजुराच्या रुखाक म्हळें, ये आमचो राय जा. अंजुराच्या रुखान जाप दिली,
हांवें म्हजी गोडसाण आनी म्हजी फळां सांडून रुखांचेर दलूंक वचोंक जाय. तेन्ना रुखांनी दाखवालीक म्हळें, ये आमचो रायजा. दाखवालीन जाप दिली, देवाक आनी मनशाक संतोसता तो दाकां सोरो सांडून हांवें रुखांचेर दलूंक वचोंक जाय. तेन्ना सकट रुखांनी कांट्याच्या झाडाक म्हळें, आमचो रायजा. कांट्याच्या झाडान रुखाक जाप दिली, जर खऱ्या मोणान तुमी म्हाका तुमचो राय करून अभिशेक करतात तर येया, म्हजे सावळेंत आसरो घेया. नांतर कांट्याच्या रुखांतावन उजो भायर येवं आनी लेबेनोनाचे देवदार रुखाचे भस्म करूं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. सरस्परा, तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैता पासत कितलो संतोश भरीत तो जाता. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भगयल्याय. ताणें केल्ल्या मागण्याक तुवें ना म्हणूंक नाय. श्लोक. तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. उत्तम देणी घेवन तूं म्हाका मेळोवंक आयलाय आनी आपट भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार दवरलोय. ताणें तुजे लागीं लांब आवक मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. वय युगांतरांचे लांब आवक तुवें ताका लाभयलें. श्लोक. तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान व्हरतो मान ताका मेळ्ळो. वैभवान आनी महिमेन तुवें ताका नेटयलोय. शाश्वीत आशिर्वादांनी ताका भरलोय. तुजे सळावळेन ताका दादोशी केलोय. श्लोक. तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना पारखितात आसले. Alleluia, 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 Alleluia. परस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक ही ओपार सांगा लागलो. स्वर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या दाका मळ्यांत दिसकुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हणून फंत्यार उठून भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाका मळांत तांकां कामाक धाडले. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांजे लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत कामाक वचा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपारांच्या सोडुणे 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी अशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांजे लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात? ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना अशें म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मकदमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाणें थावन सूर करून पयल्याक पर्यान दिवन वच.
तवळ 5 वरां काम धरिल्लेले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हणून ताणें चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक ₹1 नाणें. तो घेवन धन्याक परपरोन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी करकट्या वोतांत पडोवन दीसभर घडल्याव, जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, अळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपुल्लोय न्ही गे. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्लें तितलेंच हांवें निमाणे कामाक धरिल्ल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या जोडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? आनी जी कोण निमाणे आसात तीं पयलीं जातलीं, आनी जी कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, एक सांगणी तुमी आयकल्या सांग पुरो. इन हेवन देर आर सरप्रायझस. सर्गी आमी कशें चिंताव तशें ना. देव ताचीं चिन्नां वेगळीं, आमचीं चिन्नां वेगळीं जावन आसात. पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवंक गेल्यार सबार आनी सवालां केल्लीं आसात. ग्रेस्त मनशान विचारलें, सर्गीचें राज जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका मोगान पळोवन म्हळें, जें कितें तुवें केलां बरें, पूण संपूर्ण जावंक आशेताय तर आसलें वीक. पूण ताका तें नाका जालें. तो बेजारायन तकली पोंदा घालून गेलो. शिसांनी विचारलें, आमी सक्कड सोडलां तुजे खातीर, तर आमकां कितें आसा? जेजून म्हळें, तुमकां तेस्ट फळ आसा ह्या संवसारांत आनी मुखल्या संवसारांत म्हणून. आनी आज जेजू एक ओपार दिता. थोडी पडी आमी चिंतूंक पुरो, आमी मस्तू त्याग केला, सॅक्रिफायस केला, मागणें केलां, बरी एक जिणी जियेल्या, सक्कड सांडलां, देखून ससान जिवीत गॅरंटी म्हणून. पूण मोगाळ भावा आनी भयणी, आज अवंजलांत ओपारीन जेजू म्हणटा, जो कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं, निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजून आनी एक कडेन सांगिल्लें आसा, फारिजेवांनी चिंतिल्लें, न्ही जेजू उदार जाता आसतना लोकांतय, पातक्यांतय, सुंकागारांतय, जेजू म्हणालो, पातकी आनी सुंकागार देवाच्या राजान पयलें रिकतात. तर देवाचें राज आमी कितेंय केल्ल्यांत ना. आमच्या प्रयत्नांत वा आमी बरें करता, मागणें करता, उपास करता, हें सगळें करता वय, हें सगळें आमी करीजे. सगळ्यांक आमकां सर्गीच्या राजाक वा सर्गाक वचोंक जाय, तें आमी करीजे. पूण देवाचें राज देवाचें देणें जावन आसा. ताच्या उदारपणान ताणें आमकां दिल्लें. आयच्या ओपारीन जेजू म्हणटा, सगळ्यांक 1 नाण्या रुपार ताणें दिलें, म्हजें उदारपण तुमच्या दोळ्यांक तोपतावे म्हणून तो विचारता. सगळ्यांक तें उदार सोमी. आनी हें सगळें देवाचेंच देणें म्हणून आमी घेताना, जें कितें देवान जेजू थंय आमकां जोड दिलां तें आमी भावार्थान आपणावचें. आनी तशें म्हणटना देव पक्षपाती म्हणून आमी चिंतूंक पुरो. पक्षपाती न्ही. आयच्या ओपारीन जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां कांय अन्याय करूं ना. आय नेवर डीड एनी इनजस्टीस. हांवें तुमकां कितें बसयल्लें तें हांवें दिलां. खंय जावन देव अन्याय वा पक्षपाती तशें करिना. सगळ्यांनी सर्गाक वचचें, बचाव जायचे, ही ताची खुशी. आनी देखून हें सगळें ताचेंच काम, तें आमी आपणावचें. आनी त्या पासत आमी आमच्यान कितें करूंक जाता करया. आज भगवंत रोजा लिमाची 31 वर्सां जाल्यार देवाच्या कृपेत कीत तिणें मेटां काडलीं. सांग पावलाक पळयल्यार तिच्या जिवितांत ताणें तशेंच केलें.
ताका आपोस्तल जावन देवान तक्षण 12 जाणां सांगता विंचलो न्ही पूण उपरांत ताका विंचलो आनी कृपा दिली देखून तो म्हणालो देवाची कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावना. पूण आमच्यान कितें करूंक जाता आमी करया पूण आमी कितलें करता तें गरजेचें न्हय पूण कशें करता भावार्थान बरोवशान मोगान तें देवाक मानवतलें आनी सर्ग देव आमकां दितलो तें ताचें देणें तें आमी आपणावया. आमेन. गीत नंबर D2 530 आणि 9 पेज नंबर 39. आमची दुर्बळीची हार नायल्या सती देणी स्वीकार कर आमची मागणी आमची पवित्र काणी कष्ट वावर आमच्या जिणयेचो संतोष तो आमच्या काळजाचो भेटयता धनिया आमची म्हज्या बाबूनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद्विदार बापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्यानी आख्या पृथ्वीच्या आदावाक सर्वस्पोर म्हणून घे. कणवळ्या बापा भगवंत रोजाचे तुझे अंकवारीच्या मोगान बरलेल्या जिविता पासो तुका अर्गां दिवन कलतेपणी निश्कळंक बली आमी तुका भेटयता आनी आमची काळजां मना खतखतीत मोगान पेटय म्हूण मागता. हे परी तुज्या भक्तिनीची देख घेवन आमचें जिवीत तुज्या दोळ्या मुखार सदां उक्तें म्हूण वळखोन सगळ्या आमच्या करण्यांनी तुका मानता तसली भेटवणी करूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्पराधय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय. बापा करूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जवान जातस आनी काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेज मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात.
बावडता सो गुट परगटूया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पावनावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणार आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि व जिवित सोंड आणि सर्वांची काल समर्पिता. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसतां आणि जेजूची गुणर्ग सवतीला आम्हा समय सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त पुर्वजांचो मालगड्यांचो मोगाच्या मनशांचो आमी उडास करया. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जोजे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूतांनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत लिमाची सांतीण रोजा, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोझे फेर्नांड मेंडसन येसुडीच्या त्या भाग्यवंत मार्तिरां सवें आमकां ससनाच्या सुखांत वांटोती. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भगवंतू रोज लिमाची तिचे बरी आमी सर्गींच्या राजा खातीर उदारपणी जियोंक सुम्याची कृपा आमी जोन घेवया. जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समकय, तुझी खुशी सगळा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हय परवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर, खंती बेजारांतली आमकां निवार आनी सर आखांत आकलसांतली आमकां वाटय. कित्याक सोडकी पदव्या आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. एक घडीभर आमी शांती खातीर मागया. आमच्या काळजांनी कुटुंबांनी संबंदान आमच्या गांवांत देशान प्रतीकतरान मणिपुरान शांती समाधान रास करूं म्हणून सगळ्या संवसारार विविध राष्ट्रांनी शांती समाधान स्थापन जावं. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुमच्या जदन बितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कुटुंब निसंगता हांव तुमचेर झडती आनी कॅसरण जावन तुमचे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवन
भाव बहिणीनो, पळया देवाची शिळी समी जेसू ख्रिस्त भगवंत रोज लिमाची तिची बरी आमची थंय उदार. या शिळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी समयात वे म्हणजे म्हाका फवना तुझ्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची. कुंभकरचे गीत गीत नंबर E14 पान संख्या 54 पेज नंबर 54. भग मुझे कैदे वर्ते सोमिया तू का सेवचे दुर्बोळ्या काळजान मुझ्या तुका स्वागत करचे रास तुझे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे पावो झाला माका ते तुझे सवे रावचे सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे बर वसता शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदा जियेता. प्रार्थुया. भोवकनवळ्या बापा भगवंत रोजाचो संतोषान आमी आज उडास केला आनी सर्गींच्या जेवणान वांटो घेवन आमी दोशी जाल्या. ताचे वरवीं पातकाचें बगसणे कुडीची भलायकी आनी आत्म्याची गटाय ह्या संवसारांत आमकां दिवन सर्गींच्या महिमेक आमकां पावय म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. ओसनिया जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. मन गीत गीत नंबर G9 पान संख्या 71 पेज नंबर 71. सोम्या वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता. शिकय म्हाका क्रिस्ता पासत वावरूं शुभार्था तुझी हांवें प्रसारूं. सोम्या वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता. सोम्या वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान पुस्तके करुवे निरमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.